जीएमसी कडेन बिरेस्तारा घडिल्ल्या अपघाता उपरांत गाडयो भाड्यान दिवपाच्या बेकायदेशीर प्रकाराचो मुद्दो परतून एकदा चर्चेत आयला। ऑल गोवा रेंट कॅब असोसिएशनाने अपघातातली गाडी रेंट कॅब म्हणून नोंद नाशिल्ल्याचो दावो केलो। खासगी गाडयो बेकायदेशीरपणान भाड्यान चलयतात असो आरोप रेंट कॅब धन्यांनी केला। बेकायदेशीर गाडयो भाड्यान दिवप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी असोसिएशनान केल्या। काल जो एक्सिडेंट जाला आणि एक अपघात जालो। ही गाडी टॅक्सी, ते गाडी एक तर पळोवशी, ती टॅक्सी आहा ती पलटी नंबर प्लेट केला हेंच्यांनी। ते रेंट कार म्हणून भाड्याक दिता, तेच्या ते गाडयेचेर चॅक करा, मोर देन 1 लाख तेका ऑफेन्स आहा, पयशे 1 लाख म्हणजे फायन तेका वय आहा की 10,000 करून 8 काय 9 फायनी आहा तेचेर। टॅक्सी गाडी रेंटाक दिता, काल तो गाडी चलोवपी ड्रायव्हर मायनर तो, एक तर बेकायदेशीर धंदो, भुरगो लायसन नासलेलो गाडी दिवप, म्हणजे हितून एकूच गावता की ज्यो वायट नंबर प्लेट इलिगल भाड्याक दिता, जावं प्रायव्हेट गाडयो पळय दिता, पलटी नंबर प्लेट गाडी भाड्याक दिता पळय, हांकां कोणाचोच भंय ना। ते म्हणटा तो हे आयज म्हाका हे दिसून येता की हांव सगळ्या पुलिसांक ब्लेम करिना, फ्यू ऑफ देम हा आसतले तांचे गॉडफादर म्हणून ते आयज इतले उठता। आतां काल तो एक इन्सिडंट सांगता, काल एका कस्टमरान म्हाका फोन केलो, कार दिल्ली भाड्याक, आमकां फोन येयली की ती पलटी नंबर प्लेट, ताचो नंबरूय हांव तुमकां प्रेसार शेअर करता तो गाडीचो। तेका खंयच्या एक पुलिसान खंय पर्र हाडयलो आनी तेका हेजेर ऑफेन्स आहा। हो आतां सेकंड इन्सिडंट सांगता तुमकां कालचो। तारीख दाखयलो की पलटी नंबर प्लेट हेका इतली फायन आहा, एक काम कर आपल्याक एक कितें दी म्हणून। तो ट्युरिस्ट बाबडो भियालो, तेका कितें दिलें आनी गेलो। म्हणजे आयज कितें जाला, पॉल्ट नंबर प्लेट वाल्यांक आनी वायट नंबर प्लेट पळय प्रायव्हेट भाड्याक दिता तेका कोण सपोर्ट करता? थोडे पुलीस करता, हांव म्हणिना सगळे पुलीस करता। आतां कालाकोट येवन पळोवशी, ब्रँडन साहेब पीआय बरें काम करता, अंजुनचो पीआय आहा, आतां तेणी आयज तुमकां म्हाका प्रेस हे केला की 2 गाडयो प्रायव्हेट गाडयो धरला आनी तेणी एक बरी गजाल आनी तेजे कडेन कन्फर्म केला पीआयक मारून, सर ह्यो तुजो स्टेटमेंट सारको आहा म्हणून की प्रायव्हेट गाडयो पलटी नंबर प्लेट घेतली की तूं सोमतें लेटर हेका करता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट की कॅन्सिलेशन करचें म्हणून रजिस्ट्रेशन तेंचें। हय म्हणालो, आपण हो स्टेटमेंट दिला आनी आमी करता म्हणालो। आतां हांव डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी सीएमाक मागता, ह्यो प्रायव्हेट व्हेकल पळय इलिगल दिता आनी पलटी नंबर प्लेट, हांकां लागून आयज रेंट काराचें नांव सारकें गोंयभर पिड्यार जाल्लें आहा।